मोगाच्या पळोवप्यांनो दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलान सादर करच्या ह्या विशेष कार्यक्रमाक संडे स्पेशल कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो येवकार हांव मागतां. मोगाच्यानो आज परत एक पावटी ह्या संडे स्पेशल कार्यक्रमाद्वारे एक विशेष कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करूंक आमी हांगासर आयते आसा आनी आयच्या ह्या कार्यक्रमाचो विशय जावन आसा रेतीर. वय आजकाल आमी आमच्या सुतुरांत पळयता, सोशल मिडियांत आमी पळयता आनी तशेंच सगळ्या रित्यांनी आमी आयकोन आसा रेतीरो रेतीरो रेतीरो. आनी ह्या रेतीरा विशयांत विश्लेशण करचे खातीर आज आमचे संगी हांगासर हजर आसात मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक. मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक येदोळच आमच्या चॅनलांत सर्वांत ते परिचीत जावन आसात आनी आज ह्या विशयाचेर तांची जाणवाय आनी माहिती वांटून घेवंक हांगासर आज आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह स्टुडियोंत ते हाजीर आसात. देखून सर्व आमच्या विक्षकांच्या नांवी ह्या संवादाक आमी तांकां मोगाचो येवकार आशेवया. फादर, आज एक वर्त्या विशयाचेर भासाभास चलोवंक आनी तशेंच तुमची माहिती आमच्या पळोवप्या सगळी वांटून घेवंक आमी हांगासर आतां आयते आसा. देखून ह्या अपुर्बायेच्या ह्या संवाद कार्यक्रमाक सर विक्षकाच्या नांवी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या नांवी तुमकां आमी मोगाचो येवकार आशेता. देव बरें करूं. फादर, हांवें येदोळच सांगलें आयचो विशय जावन आसा रेतीर. आनी आमच्या बोवारे आजकाल रेतीरेचेंच वारें वळता म्हूण सांगल्यार कांयच दुबाव ना. पयल्यान पयलें म्हाका तुमी एक माहिती दिया, रेतीर म्हळ्यार कितें आनी रेतीर आमकां गरजेची कित्याक? बरें. रेतीर हांगासर कर्नाटकांत तुमी टी रेतीर म्हणटात आनी चड आसा जाल्यार रेतीरो. बरें आसा. गोंयांत आमकां रेतीर पुल्लिंग आनी चड आसा जाल्यार आमी रेतीरच म्हणटा. आसूं, आतां तुमी हांगा टी रेतीर म्हणटात जाल्यार देखून हांव टी रेतीर म्हणटा. ओके बाबा. आतां रेतीर म्हणल्यार कितें? रेतीर म्हणल्यार जो कितें हांव सदांचो वावर करतां, कितें करतां ताचे हांव इल्लें फाटीं सरतां. रिट्रीट इंग्लिशींत फाटीं सरतां आनी हांव एका विशयाचेर चिंततां, नियाळटां, ताचेर वेळ घालतां, इल्लें वगेंपण सांबाळटां. त्या विशयाचेर कोण कितें म्हाका सांगता तें हांव आयकतां वा वाचतां अशें. आतां धार्मीक मळाचेर घेतल्यार रिट्रीट म्हणल्यार हांव सदां कितल्याश्या कामांनी गुंतून आसां, मागणें करूंक चड वेळ ना, वा म्हजें जिवीत खंय पावलां, खंय आसा, खंयचे स्थितीर तें आसा तें म्हाका समजून घेवंक जाय जाल्यार हांव रेतीर करूंक वता. थंय मागीर हांव नियाळांत, मागण्यांत चड वेळ घालतां, कित्याक म्हाका दुसरो आतां सदांचो वावर ना. ताका आमी रेतीर म्हणटा. सो आतां तुमी रेतीरेचें म्हत्व सांगलें. म्हाका म्हज्या भुरगेपणाचो इल्लो उडास आयलो, कित्याक पयलें आमकां तें वर्सांत एक पावटी कोणी एकलो याजक थंयसर येतालो, सडावत कपुचीन याजक येताले आनी थंयसर 3 दिसाची, 4 दिसाची या 5 दिसाची असली रेतीर सकाळीं तावन सांज पर्यंत थंयसर आसतली आनी ते गणगणीत तांचो शर्माव आनी कंटिन्यू सकाळीं तावन दनपार सांज म्हणसर लोकांक थंयसर रेतीरेचें एक वर्तें, एक रेतीरेचो अवकाश थंयसर आसतालो. पूण तवरच्या परिस्थितीक आनी आतांच्या परिस्थितीक आमी एक तजवीज करून पळयल्यार आजकाल रेतीरो म्हळ्यार कारिज्मॅटीक रेतीरो म्हणून सांगलें एक नांव आमकां आयकूंक मेळटा. अदर रेतीरेंत कितल्या तरांचे प्रकार आसात आनी ह्या कारिज्मॅटीक रेतीरे विशयांत आज इल्लेशें तुमचे तोंड माहीत. रेतीर पयलीं तुमी आतां उल्लेख केली पळय तुमच्या भुरगेपणार 3 दिसांची, 4 दिसांची रेतीर आनी एकच पाद्र्या बसतलें. ताका आमी म्हणटा शिकोवन दिवची रेतीर. तो हर एका दिसा एक विशय घेवन
ताचेर शिकवण दिता, तो एकलोच दिता. मदें मदें आतां मागीर इल्लें मागणें आसता, थंय खुर्सावाटी आसता, कुमसारांकी मागीर वेळ करून दितात, म्हळ्यार वेळ आसा, कुमसार जावंक वेळ आसा, ते एकल्यानच तो विशय मांडून हाडचो आनी बसून ते आयकुचें. हाका लागून लोकांक कितें जातालें, वर्साक एक फावटी तरी खंयच्याय एका विशयाचेर आनी एका मनशा नाल्यार हरशीं तांकां तोच विकार आसता सदां. अरे एक आयतारा तोच शर्माव सांगता, ताचें आयकुचें पडटा. आतां एक आनी एका मनशा कडल्यान इल्लें चड खोलायेन वा गुड्डायेन आयकूंक मेळटालें. आनी तांतल्यान जायतें बरेंपण जालां, आत्मीक बरेंपण लोकांक मेळ्ळां. आदी रितीर म्हळ्यार अशें इगर्जेच्या वातावरणांत इगर्जे भितरच जातालें. खंय हॉलांत न्हय, सालांनी न्हय, इगर्जे भितर जातालें. आनी व्हडांची वेगळी आसताली आनी भुरग्यांची म्हूण वेगळी आसताली. रितीर व्हडांच्या रितीर एका भुरग्यांक घेवंक ना, तें स्पश्ट आसलें, जातालें. आतां त्याच वेळार धार्मिकांक आनी पाद्रींक रितीर आसताली ती सुमार 7 आमकां. आतां आमकां जेजुइतांक 8 दीस. रिट्रीटांनी पाद्रींच्या धार्मिकाच्या रितीन वगेपण चड गरजेचें. ते मौन रावंक जाय. मत शांत जाली तुका मागणें करूंक जाता. आतां मागणें म्हणल्यार थंय तुका तांतल्यान देव कितें सांगता त्या विशयाचेर तूं नियाळ करता पळया, वा पवित्र पुस्तकाचेर तुका हें वाचून दिल्लें आसा, तांतल्यान देव तुका कितें सांगूंक सोदता ताचेर तुवें तें सोदून काडूंक जाय. आनी मागीर निर्देशक वेळ दिल्लो आसता तो, थोड्या कडेन हर एक दीस वचून ताका मेळूंक जाय, थोड्या कडेन 2 दिसांक वा 3 दिसांक ताका वचून मेळ. मागीर तूं ताका सांग तुका कशें भोगलें, कितें भोगलें तें तूं ताका सांग. आतां हे पेंटेकॉस्टल मुवमेंट तांकां आनी लागून ही कॅरिझमॅटीक म्हणली एक रितीर सुरू जाली. आनी आतां तरी लोकांक दिसता रिट्रीट म्हणल्यार कॅरिझमॅटीक रिट्रीट. हें सारकें ना, हें चिंतप हें सारकें चुकीचें चिंतप. कित्याक रितीर दुसरें जें आसा, कॅरिझमॅटीकच रितीर जर खरी रितीर जर जाल्ली जाल्यार मागीर तें शिकवण दिवची रिट्रीट इतलीं वर्सां जावन चल्ली ताजें कितें, तर तें कितें आसलें तर आत्मीक बरेंपण दिवची रितीर आतां दिसाच ना. पळया कॅरिझमॅटीक रितीर विशीं तशें म्हजें कितें नकारात्मक चिंतप ना, पूण तरी म्हणटा बरें असलें बरें म्हणूंक जाय आनी सारकें ना तें असलें सारकें ना म्हणचो अमरीस. हें हांव स्पश्ट पयलें सांगता. आतां कॅरिझमॅटीक रितीराक लागून कितें बरेंपण जालां तें हांव पयलें तुमकां सांगता. बरेंपण एक जालां, चड करून आमचो लोक पयलो पोटा वचूंक लागलो केरळाक. आतां तसले रितीरी दुसऱ्या कडेन जातात, पूण पयलें सुरू जाल्लें पोटाक. आमच्या कोंकणी उलोवपी लोकांक कितलोसो लोक मेळटा. थंयच्यान आयिल्ल्या लोकांची एक हांवें पळयलें, सदां मिसाक वयची एक संवय जाली लोकांक. पयलें तितली लोक मिसाक येनासलो, लोक मिसाक येवंक सुरू जालो. सदां मिसाक येना जाल्यार हप्त्या मदें लोक मिसाक येवंक सुरू जालो. थोडे पयलीं आयतारा मात्र येतालो लोक, हप्त्या मदें लोक येता. एक. दुसरें, पवित्र पुस्तक वाचची एक संवय लोकांक जाली. खंयचेय भशेन म्हणा, पूण पवित्र पुस्तक लोक वाचता. घरांनी आतां हांव पळयतां तेर सतच त्या दिसाचें वाचप, घरांत वाचता त्या दिसाचें वाचप एक बरी गजाल. पयलीं आमी खंय वाचताले हें नातच. पवित्र पुस्तकी नासलें आमकां, कोंकणींत पवित्र पुस्तक नासलें. तुमच्या टायमार आनी आमच्या तरणाटपणाच्या टायमार फुल्ल पवित्र पुस्तक नासलो आमकां. म्हणटच आमकां पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां, कितें सांगलां हें चड कळीत नासलें. आतां लोकांक इल्लें वाचतात, ही एक बरी गजाल. जायत्यांचे आतां तांकां थंय शिकवण मेळटा
हाका लागून कितें म्हणुया जिवीत बदललां. थोड्यांचे आतां पळया सोरो चड पियेताले न्ही, थोड्यांनी सोडला, थोडे परत्यान पाटींग गेलात त्या संवयक, ती गजाल वेगळी. पूण बरेंपण जायतें जाता. हांव पळयतां जिवितांत तांचे बदल जाला. आनी थोडे पोटा वर्साक 3 फावटी वेतात, 2 फावटी वेतात. आनी हांवें तांकां विचारलां कित्याक वेताय. नाजाल्यार म्हणटात हांव परत्यान म्हज्या आदल्या जिविताक वेतां, देखून थंय वचून येतच परत्यान हांव बरो उरतां, देखून हांव वेतां. बरी गजाल न्ही, तांकां कोणी फोर्स करिना. पळया तूं पोटा ये म्हणून खंय कायदो ना, पण ते वेतात. आतां पोटा वेची गरज ना, लागीं जायते जरा सुरू जाल्यात. पूण ह्या रितीनी बरेंपण मेळना, लोकांक दुबावच ना. वायट परिणाम कितें जाले पळया. आतां म्हज्यान अशें एक कितें म्हणया सकड अशें जाता म्हणूंक जायना, जनरलायजेशन करूंक जायना. तरी एक हांव पळयतां थंय हाचेर कितें चडशे भायल्या हाजेर म्हळ्यार हांवें आतां हात उबार म्हणलें, आमी हात उबारले, ताळयो पेटल्यो, बोबो घाल्यो, म्हळ्यार हें केल्यार मात्र रितीर जाता वय. आतां मागणें करतना ताळयो पेटोवनच अशें कांय ना. तुजी कूडच तूं वापरताय तें बरें आसा. पूण हांव म्हणटा जेन्ना एक भुरगें जल्मता पळया, ताका आमी कसलें खाण दिता. आवयचें दूद वय वय तें घटायचें. भुरग्याक कोण लाडू दिनात आज जल्मल्या भुरग्याक. पूण आवयचें दूद बरें म्हण तूं मरासर म्हाका आवयचें दूद जाय म्हूण सांगल्यार तुका कोण पिसो म्हणटीत न्ही. खंडीत. आतां कॅरिझमॅटीक रिट्रीट कोणाक मागणें करूंकच समजना, करूंकच ना मागणें, त्या पयल्या पावंड्यार इल्ल्या पावंड्यार बरें आसा. तूं वर्साच्या वर्सा फकत कॅरिझमॅटीकच रिट्रीटाक वताय, उठल्या बसल्याक प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताजे विशीं मागीर उलयता. ओके. हातूंत जर बुडशी जाल्यार तुजें थंय आत्मीक हातूं वाडावळ ना. आत्मीक जिवितांत वाडावळ आसूंक जाय. कॅरिझमॅटीक रिट्रीट सुरवात म्हणून बरी आसा, पूण मरासर न्हय. ताचे उपरांत तुवें ही नियाळ करची रिट्रीट आसा पळय, मोगेपणाची मौन रिट्रीट, त्या पावंड्याक पावूंक जाय. मागीर लेट अस टॉक इन टंग्स, विविध भासांनी उलय, ब्ला 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 केलें. आनी तो बंद ओगो रावता, तो कोण चलयतलो, ही थंड पडली. हें कितें हें मागणें म्हूण कशें म्हणूंक जाता. आतां विविध भासांनी उलोवचें देणें आसा, ताजे विशीं मागीर उलयता. ओके. आसा आनी सांपरो ताजे विशीं कितें उलयता तेंय सांगता. पूण हें आसा तो एक दिसता. आनी एक ताजो वायट परिणाम जाला. आपल्या वावराचेर सदांच्या वावराचेर तांकां मागीर लक्ष ना. मागीर तांणी वेचें थोड्यांनी म्हाका आतां पेकोवणी दिवचें, हिलींग देणें दिलां, पूण थंय हांगा धांवचें, हांगा मागणें चलोवंक, थंय मागणें चलोवंक. तुजो बेस खंयचो? तुजो बेस खंयचो? काजारी बेस मू तर तुजी पयली जबाबदारी तुज्या कुटुंबा सवय येता. ती सोडून तुवें दुसऱ्या कडेन धांवचें न्ही. आतां ही जबाबदारी पाळून ती तूं करताय बरी गजाल. पूण हांव पळयताय कॅरिझमॅटीकांत थोडे घुसपाल्ली आसात पळय, थोडी सकट थोडी अशें. मागीर कुटुंबाची जबाबदारी हांगा दुर्लक्ष करचें, निर्लक्ष म्हणटा पळय तें करचें आनी हातूं बुडचें. आनी म्हाका हिलींग, तुका कितें हिलींग करचें? हिलींग कर, पेकवणी दिवची देवान ना. हांव पेकवणी दितां, हांव तुजेर हात धरून मागणें करतां, बरें हात धरून मागणें करताय, भोव बरी गजाल, हांवूय करतां, कळ्ळें न्ही वय. पूण तातूंत हांव केंद्रीत जावंक उपकारना. ह्या रितीरांत केंद्रीत आसचो देव, देवाचेर सगळें केंद्रीत आसूंक जाय. कॅरिझमॅटीक रिट्रीटांत ताचे विशीं मागीर उलयता. व्यक्तीचेर आदारून आज कॅरिझमॅटीक रितीर चलतात. अमको एक मनीस आयलो जाल्यार रितीर, कितलो चड लोक आयलो, रितीर बरी जाली. लोकांचेर आदारून रितीर बरी जायना. ते रितीरींतल्या त्या मनशाक कितलो फळ मेळ्ळो,
त्या मनशाक आयिल्ल्या रे ताचेर आदारून जावंक जाय. ते ना जमो जालो लोक हजारांनी रेतीर बरी जाली म्हणून आमी गाजोवचे आनी मागीर लोक पिसो काय गांव पिसो म्हणल्या बरी थंय लोक जाता लोक थंय धांवलो, हांगा जाता हांगा धांवलो. आनी थोडीं मनशां आसात हप्त्यांत 6 दीस रेतीर आसल्यार 6 दीस धांवचे मनशां आसात. पण हें सारकें ना, ही सारकेंच ना हें, कित्याक तुका जबाबदारी आसा तें तुवें सो. आनीक अतिरेकपण थोड्यांचे हांव पळयतालें बायबलांतलें कोटेशन 4 पळयलें आसा तशें काडना हें सारकें. हाका म्हणटा अतिरेकपण जालें हें ना. तें वाक्य सांगलें ताचो संदर्भ कितें तो तुवें पळोवन घेवंक जाय आनी तो पळोवन मागीर तुका ताचेर कितें तरी सांगूंक येता बायबलाचेर. आनी तूं बायबलांत अशें सांगलां म्हणून संदर्भ सारकें. कळ्ळें न्हय. ना तर जाल्यार कितें जाता बायबलांत तशें सांगलां. हाचे देवे एक उल्लेख केल्लो आसा. हे प्रिचर आसात पळया म्हळ्यार ते सांगतले बायबलांतलें कोटेशन काडलें आनी सांगलें. आतां बायबलांत सांगलां जेजू म्हणटा तुजो उजवो दोळो पातकाक जर कारण जाता तो कोंकण उडय. 2 दोळ्यांनी तुवें येमपणां लासच्या परस एका दोळ्यान तूं सर्गार गेल्लो बरो. आनी जेजू मागीर म्हणटा तुजो हात जर तुका पातकाक कारण जाता तो हात कातरून उडय. 2 हात आसून येमपणां लासचे परस एका हातान तूं सर्गार गेल्लो बरो. आतां हें जेजून सांगलें आसा बायबलांत आसा, ना म्हणूंक जायना. तूं तें कोटेशन सांगताय जेजून अशें सांगलां म्हण कोणें तरी आपले दोळे कोंकून काडले आसात, कोणें तरी हात कापून उडयल्ले आसात ना न्ही. तर ताजो अर्थ कितें म्हळ्यार तें कोटेशन दिल्यार पावना. त्या कोटेशनांतल्यान कितें शिकून आमकां मेळटा ती सांगूंक जाय. शिकूण जेजूची इतलीच खंयची वस्त हो एक मनीस म्हणा हो एक विशय म्हणा तुमकां पातकाक कारण जाता जाल्यार ताचे थंय तूं पयस राव. तें नासतना तुज्यान बरें जिवीत जिवंक जाता कित्याक तें तुका पातकाक आवडटा. हें जेजू सांगूंक सोदता. तें ताचेर पारना आमचो कोटेशन दिलें हांगाचें काडलें हांगचें काडलें. हे पेंटेकॉस्टल तूं आसचे मनीस आसात पळय ते कॅथोलिकच न्ही दुसरे आसात प्रोटेस्टंट आसात. चड करून आमचे आतां न्यू लायफाचे बायबलाचे तांकां शिकून तांणी शिकलेच ना ते फकत कोटेशन दिवंक जाणा. आनी बरें कोटेशन म्हळ्यार कशें तांकां टॅक्स नाका बरोवंक घेतलेलो सक्कट तांकां मतीन आसा आनी लोकांक ताचे प्रभाव पडटा. ही एका वाटेन फायद्याचें न्हय अतिरेकपण जाता हें कळ्ळें न्हय. मागीर थोडी मतीभ्रश्ट जाल्ली आसात आंतल्यान बॅलन्स चुकला तांच्या मतीचें बॅलन्सच चुकला सारकी. मागीर तांकां डाक्टरा कडेन व्हरूंक जाय दोतोरा कडेन ट्रिटमेंट करूंक म्हणल्यार सांगलें आसा तशें घेवन सोडलें. ताचेर एक नियाळ केलो ना चिंतून पळोवंक ना हें कितलें घेवंक जाय हें कितलें नाका म्हज्या जिविताक कितलें लागू जाता. थंय आतां जायते गजालीचेर सांगलें आसता पूण तांतलें खंयचें हांवें घेवंक जाय तें हांवें घेवंक जाय न्ही न्ही. आतां संवसारांत आमी आतां वखदां आसात म्हणून आमी वचून सगळीं वखदां घेता वय. जी वखदां म्हाका प्रिस्क्रायब केला डाक्टरान तेंच घेता न्ही तेंच हांव घेता. ह्या कॅरिझमॅटीक रितीरांत थंय तुका हें मार्गदर्शन ना. जें हांवें तुमकां सांगलें मौनपणाच्या रितीरांत पळय थंय थोडोच लोक 15-20 इतलेच थंय तुका मार्गदर्शन आसा. तुका वचून त्या कडेन उलोवंक जाता तुजे दुबाव सांगूंक जाता आनी कितें आसा आनी तो तुका मार्गदर्शन तो वा ती रितीर फकत दादले मनीस दिता अशें ना. मांद्री दितात भायल्या लायक दितात कोणाक आमकां पाद्रींक मौनपणाचे रितीर लायक दितात काजारी जोडी दितात अशें आसा. आनी पूण तांकां ते ट्रेन जालात ते त्या रिट्रीटीची ती आसा पळया ती एक विद्या आसा पळया
तातूंत शिकप जाय आनी ते विद्या कला ते शिकल्यात. आता तुम्ही एका कुशीन ताचेर उजवाड फंकयलो आनी त्या रेतीर आनी एक भाग आसा ताका आमी पेकोवणी म्हणटा. वय हिलिंग सेशन पुरा आसता. वय ह्या हिलिंग सेशना विशयांत आनी रेतीरेच्या संबंधा विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? पळया, पयले सुवातेर पेकोवणी दिवची कोणें? देवान. वय मू वय रेतीरच एक पेकोवणी म्हणटा हांव. कित्याक तुज्या कामांत तुवें वेळ काडन तूं नियाळांत मागण्यांत घालताय मू, त्या वेळार तुका पेकोवणी मेळटा ती भितरली, ती पयली गरजेची. रेतीरचो तें उद्देश भितरली पेकोवणी. म्हजें जिवीत खंय पावलां, म्हज्या जिवितांत कोडसाण कित्याक आसा, नकारात्मक खंयच्यो गजाली आसात त्यो हांवें एक पाटी वळखून घेवंक जाय. वळखून घेवतच त्यो कुशीन काडन थंय सकारात्मक गजाली हांवें म्हज्या जिवितांत हाडूंक जाय. ती एक पाटी जायना, एक पाटी जिवीत जायना. आमी मरासरच आमकां ही एक प्रक्रिया प्रोसेस ते मानूंक. पूण भितरल्या पेकोवणेचेर म्हत्व येता, भायल्या पेकोवणेचेर न्हय. कोणाक काळजाची पिडा आसा, कोणाक आनी पेंगटा दूख, कोणाक पांयान दूख, कोणाक तकली दुखता, कोणाक पोटान दुखता, पळय असल्याच गजालीचेर आनी लोक धांवता. भितरल्या पेकोवणेचेर कोण धांवता? कित्याक हांव कॅरिझमॅटीक मनीस न्हय, हांव म्हाका सिस्टमॅटीक म्हणटा. म्हणल्यार सिस्टीन घेवचो मनीस. पूण जंय कॅरिझमॅटीक मागणें जातालें तें ताका कॅरिझमॅटीक रिट्रीट म्हणटाले. सकाळीं सुमार 8:30 सुरू जाता आनी दनपारां 1 सोंपता. हांव थंय वेतालो, पूण म्हजें काम थंय आसलें कुमसारां खातीर. पूण तांतल्यान हांव लोकांक जायतें मार्गदर्शन करतालो, थंय वेतालो. पूण ते गरजेन कितें जाता थंय तें सक्कड म्हाका हांगा बसल्या कडेन कळटालें. आमी बसचे कुशीन आमकां साक्रिस्तीन म्हणा वा दुसऱ्या कडेन जागो आसतलो, पूण ते सावंड सिस्टम आसल्यान सक्कड आयकताले, सक्कड हांव पळयतालो सगळे कुडीचे पेकोवणे विशीं. आनी मागीर ती टेस्टिमोनी म्हणून मागीर ती सगळ्या कुडीचे. बाबा कुडीची पेकोवणी हांव गरजेची न्हय म्हणना. वय कोण बरी ना तांकां एक पेकोवणी मेळटा, पूण एक पिडा बरी जाली मागीर आनी एक पिडा येतलीच न्हय. आतां जेजून पिडा गूण केली मू, त्या मनशाक दुसरी पिडा येवनात मागीर खंडीत आयलो आसतले. लाजरसाक जेजून मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवो केलो. इट इज नॉट रेजरेक्शन, तें जिवन पण न्हय, मेल्ल्यांतलो उठयलो. रेसुसिटेशन म्हणटा आमी ताका इंग्लिशीन. मेल्ल्यांतलो ताका जिवो केलो. तो मागीर मरूंक ना, तो मेलो न्ही, खंडीत तो मागीर मेलो. म्हणटच कुडीची पेकोवणी आसा पळय ती तात्कालीक. रेतीरेचो उद्देश कुडीची पेकोवणी न्हय. म्हणून ही कुडीची पेकोवणी आतां रेतीरेचो भाग जर कोण करता तर जाल्यार परत्यान हांव म्हणटा तांकां रेतीर कितें म्हणलें समजूंकूच ना. लोकांचें सोडा तुमी, लोक खंय असल्या गजालीक धांवता, खंय जाल्यार धांवंक तयार आसा. थोडे जाण आसा, कळ्ळें तुमकां? हांगा पेकोवणी मेळना जाल्यार थंय धांवली, थंय मेळना जाल्यार थंय धांवली. खंय ना खंय जाता. मागीर तें कोण आनी एका धर्माच्या मनशान केल्यारय धांवतलीं आसात पेकोवणी मेळो. हाका पेकोवणीक आनी रेतीरेक संबंद ना. भितरले पेकोवणेक रेतीरेक संबंद आसा. तो उद्देशच तो रेतीरेचो, भितरली पेकोवणी मेळो. म्हळ्यार हांव एक बरो मनीस जाता, हांव एक बरी मनीस जाता, जावंक जाय. ह्या उद्देशान आमी रेतीरेक वता. फादर, आता तुम्ही बोवा अपुर्बायेन ह्या विशयांत एक माहिती आमच्या विक्षका लागीं तुम्ही वांटून घेतली. पण आता मुखारसून वेताना आजकाल आमकां सबार जाणांनी सांगलें आयकलां आनी आमकां थोडे विशय कळून येतात. कितें म्हळ्यार येदोळ तुमी सांगलें भितरली पेकोवण आनी आमकां आंतरीक रितीर आमचें आध्यात्मीक बळ जावचे खातीर रेतीर वचचें गरजेचें म्हूण तुमी सांगलें. आनी ताका आमी भक्तीप्रधानी म्हूण सांगयेंत. पूण आज अशें आमकां एक उलोवणें आयकूंक मेळटा, भक्तीप्रधान न्हय बगार व्यक्तीप्रधान जाल्यात. आतां ह्या विशयान तुमी 1-2 उतरां उलयल्यात पयलें. पूण आजकाल आमच्या सुतुरांत आमी पळोवचें जाल्यार, आमच्या समाजींत आमी पळोवचें जाल्यार व्यक्तीप्रधान असले रेतीरो जावनूच आसतात आनी जाय तितलो लोक थंयसर वेतात. आनी खंयच्या टायपाचे रेतीरो ते आमी उपरांत त्या विशयान डिस्कस करया. हाका
आमी एक विश्लेशण करून पळोवचें जाल्यार थोडे सांगतात ताणें केला त्या देखून आमच्यांतूय एक त्या फिरगेजेंत जाला तशें आमच्या फिरगेजेंत एक जायचे अशें म्हण असल्या परिगते विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? पळया, कॉम्पिटिशना खातीर धर्माच्या मळार कॉम्पिटिशन आसचें न्हय, ताका जागोच ना. कित्याक आमी करचें कोणा खातीर? आमचेच खातीर न्ही, आमच्या बरेपणा खातीर न्ही. रितीर करचें आमी कोणा खातीर? देवाक रितीरेची गरज आसा वय? ना. पूण म्हाका गरज आसा हांवें देवाक चड लागीं येवं आनी मनशा कडेन बरो संबंद जोडूंक म्हाका गरज आसा. हातूंत कॉम्पिटिशन कित्याक जाय तें पयलें. अशें करना जाल्यार लोक येता म्हूण आमी मागीर तशें करया. हें कितें जाणा वय, सुंगट उडटा म्हणून गांयडोळ उडोवंक गेलो जाताय? जायना. सुंगटाचे स्वभाव तो उडचो, तो उडता. गांयदोळाचो स्वभाव तो चिखलांत तांदूळ सुकेल आसा, मातयेंत आसा तो पळय मू अत्व ताजो स्वभाव तो उडाना. पण आमचें अशें कितें जालां, ते करता देखून आमी करया. कित्याक? पण उद्देश कितें तो आमी समजून घेवना पयलो. वय सारकें. एक फावटी तुका रेतीरेचो उद्देश जर समजलो मागीर कोण कितें करता तें करून दित न्ही. हांगासर उद्देश सुद्दां आसूंक जाय, आत्मीक बरेंपण, आत्मीक बरेंपण. आनी तें आत्मीक बरेंपण जावंक जाय जाल्यार हांगा व्यक्तीप्रधान न्हय. वय आतां थोड्यांक एक बरें देणें आसा, बरें उलोवचें देणें आसा आनी रितीचें देणें आसा, ताका तुमी आपयतात. ही गजाल बरी आसा, तातूंत कांय चूक ना, कांय चूक ना. पूण त्या व्यक्तीक तुमी कित्याक आपयतात तें आमी सोद आपयता. कित्याक? लोकांक चड बरेंपण जावं दी म्हणून. हे शिवाय त्या व्यक्ती खातीर आमी लोकांक हाडिना, हाडचें न्हय. हे राजकारणाचे जमात न्हय. राजकारणी जमात म्हळ्यार लोकांक बसांचेर ताजेर हाजेर घालून पयशे दिवन हाडटात. कित्याक तांकां लोक जाय. चड लोक जालो तितलो तांकां दिसता हो सगळो लोक म्हजे खातीर आयलो. रेतीर राजकारणाची जमात न्हय. रेतीर मागण्याची सुवात. मागण्यांक पयलें स्थान येवंक जाय, देवाक जागो आसूंक जाय आनी म्हजी जीण हांवें बदलून घेवंक जाय. देखून रेतीरांत व्यक्ती प्रधान आसा पळया तें सारकें न्ही, सारकें न्ही. देखून अमको मनीस आयल्यार मात्र रेतीर मनीस येतात जाल्यार तुमी लोकांक शिकोवंक ना म्हण जालें. लोकांक आमी शिकोवंक जाय. आतां पळया तुमी, एका फिरगेजीचो विगार आसा, तो शर्मा दिवंक तितलो बरो न्हय म्हणून तुमी मिसाक वयचें सोडतात की सोडिनात न्हू? सारकें फादर. हां, कित्याक ताचे थंय दुसरे गूण आसात. तुमी वेतात न्हू मिसाक, वेतात. ताका शर्मा सांगूंक येना हांवें कित्याक मिसाक वचूंक जाय तें म्हण. अशें चडावत लोक म्हणना, आसूं दी. हो विगार सांगता तितलें आदल्या विगारा इतलें सांगना, पूण सांगता. पूण लोक चलता. कित्याक हांगा विगार म्हत्वाचो न्हय, हांगा देव म्हत्वाचो. ही गरज म्हाका मागण्याची सुवात देखून हांव येता न्ही. व्यक्तीक म्हत्व दिवन रेतीर कंडक्ट करतात पळया, हें बंद जावंक जाय. लोकांक आमी पयलीं समजोणी दिवंक जाय. आतां हांव जर एका फिरगेजीचो विगार, हांवें लोकांक बरें तयार करूंक जाय रेतीर करचे पयलीं. कसले तरेचे रेतीर आसा, कित्याक, आमचो उद्देश कितें, करून मागीर आमी रेतीर करूंक जाय. फादर आतां मुंदरून वेताना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया ह्या रेतीरेंत एक अविभाज्य जाल्ले शब्द म्हणून सांगयेंत विंगडसूंक असाध्य जाल्ले शब्द जावन परिवर्तीत जाल्यात. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? पळया, हालेलुया म्हणल्यार कितें? हिब्रू भाशेचो शब्द सर्वेस्पराक जय. पळय मू बरें. आतां प्रेज द लॉर्ड कोंकणीन ताका आमी म्हणटा देवाक वाखाणणी. बरें, एक सुरवातेक एक ग्रेटींग म्हूण तूं हें वापरताय, बरें आसा. 2 वाक्यां जालीं प्रेज द लॉर्ड, 2 वाक्यां जालीं हालेलुया. कित्याक? कितें गरज आसा? तुका कितें मागणें शिकूंक जाय मू, तूं शिकय.
एक शिकवण दिवंक आसा म्हूण तुका दीत वच न्ही त्या विशयाचेर. आतां हे वगेपणाचे रेतीर आसा पळय, थंय असल्यो गजाली घडनात, नात थंयसर, नात, तसलें कांय ना. आतां कॅरिझमॅटीक रेतीर म्हणल्यार हालेलुया म्हणूंकच जाय म्हूण आसा ना. एक फावटी 2 फावटी म्हूण बरें आसा. सो रेतीर आसा अनेक भाग जावन आसा ताळयो पेटचे, हात वयर उखलचे. ह्या विशयांत असेल पुरा गरज घे म्हूण म्हाका थोड्यांनी विचारलें आसा. ताच्या तर्फेन हांव तुमचे लागीं विचारता. आतां मागणें विविध तरांचें आसा म्हणटच दोळे धांपून मागणें करचें आसा. चालती मागणी आमी करता, सगळी विविध तरांची मागणी आसात. आतां तूं मागणें करतना आमी हात उबारनी आदी मागणें करतले. आतां लोक आसा हात उबारून मागणें तेर्स म्हणटलो लोक आसा. बरें, कोणें तुका कांय सांगूंक ना, करताय म्हणल्यार तुजी कूड तूं वापरताय. आतां दावीद राजा सयत आर्क पॅट फिलिस्तिनाच्या हातांतली सुटोवन हाडटाना, पाटी हाडटाना तो खंय थंय नाचलो. आमकां बायबलांत ताचो उल्लेख आसा. पण तो इतलो संतोशान लोकगितां गायतालो आनी तो नाचलो खंय. म्हणटच तूं जर हात उबारताय, ताळयो पेटताय, येले देवटेन देवटेन करताय, सकट बरें आसा, बरें आसा. पूण ताका एक मीत आसूंक जाय, ताका एक मीत आसूंक जाय. हें सांगलें न्ही. हें आतां भुरग्यांक रेतीर करतना आमी सगळो वेळ तूं वगो बस म्हळ्यार भुरग्यांक जाता वय, भुरग्यांक जायना. पूण ताका जर आमी म्हणलें चल आतां आमी गीत म्हणुया, सकट आमी ताळयो वाजय, बरी गजाल. म्हणून हांव म्हणटा ह्यो ताळयो पेटच्यो आनी इल्लें ते वटेन हाल्लें हांव, हे वटेन हाल्लें हांव, हें सगळें आसा पळय. मागीर थोडे जाल्यार आसा ताका पळोवन हें कर आनी उजव्यान दाव्यान पळोवन कर, हे सगळ्यो गजाली आसा पळय. ह्यो सुरवातेचो पावंडो. भुरग्यांक बरें आसा, तरणाटपणा पर्यंत तें बरें आसा. आनी व्हडांनी कोणें रेतीरच करूं ना पळय जिवितांत. हांव म्हणटा तो मागण्याचो पयलो पावंडो, पयलें मॅटर. बरो सर तूं थंयच रावताय, त्याच पावंड्यार, त्याच मॅटराचेर रावताय, तर तुज्या जिवितांत आत्मीक वाडावळच येवंक ना. म्हळ्यार हें भुरग्यां खातीर बरें आसा म्हणटा हांव. कित्याक भुरग्यांक जाय, भुरग्यांक वोको रावंक जायना चड वेळ. देखून पळया ते ल्हान क्लासीची भुरगीं आसतात पळया, तांकां आमी ती गितां गावन एक्शन सॉंग वय आसा मू एक्शन सॉंग्स सकट आसा. मागीर तूं पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकयतना आमी एक्शन सॉंग करया म्हणल्यार जाताय. कोण करताय तशें ना. ल्हान भुरग्यांक त्या पावंड्याचें आमी दिता शिकप. तशेंच ह्या आत्मीक म्हळ्यार येवट गजाली पयलो पावंडो. एक थोडीं वर्सां बरें आसा, मागीर ताण वाडावळ जायची. अगर आतां ह्याच रेतीराच्या विशयांतूच आमी आतां मुंदरून वेतना अनेक विशय जावन आसा. विविध भासांनी उलोवचें देणें. विविध भासांनी उलोवचें देणें आमी सबार ऑनलायनार पळयता आनी दुसऱ्या दुसऱ्या रेतीर मंदिरांनी पळोवंक मेळटा. ह्या विशयांत सबार जाणांनी म्हज्या लागीं विचारलें आसा. तुमचे अभिप्राय कशें पाद? पळय, विविध भासांनी उलोवचें देणें तें देवान दिवचें. आतां पवित्र पुस्तकांत आमकां कशें आयकूंक मेळटा, पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर देंवतच आपोस्तल उलयले. खंयच्या भाशेन ते उलयले काय? आरामायक. कित्याक ती तांची भास. हे चडशे शिकप नासले मनीस, आरामायक भाशेन ते उलयले आसताले. म्हळ्यार जेजूची बरी खबर तांणी परगटली. पूण थंय हजर आसलो लोक विविध भासांचो, आनी ताचो उल्लेख मेळटा आमकां धर्मदूतांच्या कृत्यांत वा धर्मदूतांच्या इतिहासांत. एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल. तांकां तांचे तांचे भाशेन आयकलें आनी तांणी म्हणलें हें कशें? आमी हांगा विविध भासाचे आसा पूण आमकां हर एकल्याक आमच्या आमच्या भाशेन आयकूंक येता. एक विविध भासाचें देणें. म्हळ्यार हांव कोंकणींतल्यान उलयतां आनी तुमची आवय भास कन्नडा, तुमकां कन्नडा भाशेन आयकल्यार बरी जाता. अनेकट्याक मराठीन आयकल्यार बरी जाता, अनेकट्याक हिंदी भाशेन, अनेकट्याक तेलुगू वा तामीळ वा सिंधी वा जर्मन वा पोर्तुगेज खंयची. हे हाका आमी विविध भासांचें देणें म्हणूंक जाता. समजलें वय? तो एक भाग. ते आमकां बायबलांत
वाचूंक मेळटा दुबावच पूण तेय परतें देवाचें देणें तें देवाचें देणें त्या मनशान दिल्लें न्हय तें आनी एक विविध भाशा देणें आसा जी भास म्हाका येना ते भाशेंत हांव उलयतां त्या वेळार ताका आमी विविध भासांचें देणें म्हणूं येता चिंतुया म्हाका तामीळ येना आनी हांव शिकून दिताना तामीळ भाशेन उलोवंक लागता सारकें बरें उलयता तें देवाचें देणें तें देवान दिवं येता तातूंत म्हजें कांय ना ताचे विशीं म्हाका कांयच चुकीचें कांय दिसना कित्याक देवाचें देणें कोण देवान खंयचें देणें कोणाक दिवं न्ही पूण आनी पळया कॅरिझमॅटीक रिट्रीट विविध भासांनी उलोवचें देणें म्हणचें आसा पळया हें बेश्टो आवाज ब्ला 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 आनी पयलें हळू सुरू जाता मागीर वाडटा इतलें वाडटा वयर गेलें तो थंड पडलो ही थंड पडली आखा विविध भासांचें देणें म्हणूंक जायना आनी साम पावन पळया हाचे विशीं स्पश्ट सांगता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 14 आख्खो तुमी वाचात तातूंत तो कितें म्हणटा विविध भासांच्या देण्या प्रास प्रवादपण करचें देणें व्हडलें म्हणटा म्हळ्यार तुका देवान एक प्रवादपणाचें देणें दिलां प्रवादपण म्हळ्यार मुखलें सांगचें न्ही ज्योतिश तें न्ही पूण एक देवाचें उतर तूं समजून घेताय देवाचें आनी तूं थंय लोकांक सांगताय तें देणें चड म्हत्वाचें म्हणटा सांग पावलो जालें न्ही मागीर तो म्हणटा तूं जर विविध भासांनी उलयताय तर तुवें सांगले भाशेचो अर्थ सांगतलो थंय आसा जाल्यार बरें आसा तें कोण ना तूं कितें उलयलें हाचें हांवें आतां खंयचे एका भाशेन उलयलो कोणाक समजूंक ना थंय आसलें कोणाकूच कांय समजूंक ना सांग पावलो कितें म्हणटा तोंड दापून ओगो राव आतां म्हजो एक अणभव तुमच्या लागीं वांटून घेता सांगा पावलो 1995 वर्सा 1995 हांव टर्शनशीप आमकां जेजुइतांक निमाण्यो आंगवण्यो करचे पयलें फायनल वॉर्स टर्शनशीप म्हूण करूंक आसा हांव गोंयांत हांव दिंडीगल लागीं थंय गेलो आनी ऑक्टोबरांत ते सुरू जालें नतालांच्या वेळार कितें जालें सकट दुसरे कोण आसले पळया म्हजे सांगात आसले ते तामीळ जाण आसले ते सकट गेले आनी कोणाक आमकां तामीळ येना भास येना आमी एक 4-5 जाण आमच्या थंयच टर्शनशीप जाता पळय त्याच घरांत आमी आसल्या सकाळचे सुमार 10 वरांचेर म्हाका पार्लरच्या मनशान आपयलें तुका आमचो ब्रदर म्हळ्यार सगळो आमच्या जेवणाचें आनी पळयता तो तुका आपयता बरें हांव गेलो पार्लरांत थंय ब्रदरान सांगलें म्हाका दोगा मनशांची वळख करून दिली आनी म्हणलें हे तामीळ रिफ्युजीस श्रीलंकेचे हायलात आनी तांकां एक पाद्री जाय आज नताल ही आतां नतालांची रात नताल म्हणल्यार हे 20 आनी 4 तारखेर फाल्यां नताल आज रातचें मिसाक जाय हांवें ब्रदराक म्हणलें ब्रदर म्हाका तामीळ येना तेन्ना ते म्हणाले कांय म्हणलें फादर तुमी इंग्लिशीन करा हांवें तांकां म्हणलें हांवें इंग्लीश भाशेन मीस पटयल्यार ते तांकां खंय कळटा तुमच्या लोकांक कळटलें वय तेन्ना तांणी म्हणलें इतलें फादर आदी लातीन भाशेन जातालें न्ही आमकां खंय कळ्ळें पूण एक मीस आसलें बरें न्ही बरें हांवें म्हणलें पूण आतां नतालांचें फेस्त म्हणटच एक देवाचें उतर कितें तरी हांवें परगटूंक जाय आनी म्हाका इंग्लीश भास येता हिंदी येता कोंकणी येता कन्नड येता त्यो भासो त्या लोकांक येनात म्हाका सिंहळी भास येना पूण ताचें कितें तांणी म्हणलें फादर आमचे लागीं एकलो मनीस आसा तो पोस्ट मास्टर ताका इंग्लीश येता तुमी इंग्लिशीन सांगा तो तांकां सिंहळी भास न्ही तामीळ भाशेन सांगतलो हांव बरें म्हण म्हाका गेले स्कूलाचेर आमच्याच घरची तांणी हे घेतली कितें तें मोपेड तेन्ना आसलें म्हाका व्हेलें तें जालें
भायर मीस खंय भायर रेफ्युजी कॅम्पान सक्कड लोक थंय मांद्रे घालून बसले. थंय एक ल्हान मोडकर एक मेज, ताचेर एक बेडशीट, म्हाका बसूंक एक मोडकर कदेल रेफ्युजी कॅम्पान. आनी हांव रावता पळय थंय मॉडलांची चुडत्यो घाल एक ल्हानसो बाटो ल्हानसो जालें मग बरें. सक्कड लोक आयला थंय बसलो रेफ्युजी. मीस सुरवात केली आनी हांवें हें दिलें कितें इंट्रोडक्शन. पोस्ट मास्टर ट्रान्सलेट केलें. सारकें ट्रान्सलेट केलें. ताणें तामीळ भाशेन सांगलें. हांवें म्हणलें आनी बरें ट्रान्सलेट केलां सारकें जालें. पूण तें इल्लेशें न्ही. मागीर सगळें वाचलें मिसाचें. मागीर देवाचें उतर परगटलें. पयलीं हांवें इंग्लिशेन ताणें हांवें सांगलें खंयच्योच गजाली सोडिनासतना हांवें उलोवन जातच सक्कट जातच वाक्याक न्ही. तुमचं कंप्लीट शर्माव जालो. जालो. ताणें मागीर तो ट्रान्सलेट केलो तामीळ भाशेन. आनी हांव म्हणटा ग्रेट शे इतले बरे भशेन. आनी हांवें सांगलें तामीळ भाशेन तर ट्रान्सलेट केलें. सक्कड म्हाका समजालें ताणें केल्लें. सक्कड समजालें. मिसातच मागीर जालें. तो आयलो लोक. हांव मिसात घरा येवंक आसलो पूण ती मेळ्ळी न्ही म्हाका. हांवें थारायलें आतां हांगाच रावता तांकां आयकता. ती येवन तांचें कितें सूख दूख कितें सांगताली तामीळ भाशेन. म्हाका समजालें. हांवें तांकां जाप केली इंग्लीश भाशेन. तांकां ती समजाली. सगळी रात तुमकां सांगता जिऱ्याचें उदक पिवचें. हर एकले कुटुंबाचें एक एक जिऱ्या उदक हाडटात. ते राती कितलें हांव जिऱ्याचें उदक पियलो तें हांव जाणा. तुमकां सांगता उंदून उदक जिऱ्याचें बसून फात्या बरेक जालें. सक्कट जालें. तांणी म्हाका मागीर सकाळीं 2 प्रकारचे तांचे कोंबयेचे मांस गांवठी तांच्यो कोंबयो तांणी ते पोसल्यो ताचें मांस. ते आनी एक रुचीकच जिवितांत हांवें तितलें रुचीक कोंबयेचें मांस हांवें केल्लें ना. तांचे रुची प्रमाण जावं तें जालें. पाटी आनी तांकां तांणी म्हाका पावयलो. तांणी म्हणलें फादर केन्नाय येया तुमी आमच्या रेफ्युजी कॅम्पान. बरें म्हणलें. आतां पळया सुमार एक 3 हप्ते उपरांत म्हाका दिसलें चल वचुया रेफ्युजी कॅम्पान. कशीं आसता आमची भाव भयणी. हांव गेलो. म्हाका पळोवन ती सकट आयली आनी तामीळ भाशेन ती उलयली. हांव वयर सकयल पळयतां कांय समजना. एक उतर म्हाका कितें सांगतात म्हाका समजना. हांवें म्हणलें ते पोस्ट मास्टर प्लीज कॉल द पोस्ट मास्टर म्हणलें. तितलें तांकां समजलें. तांणी पोस्ट मास्टर हांवें पोस्ट मास्टर म्हणलें कितें सांगता. तो म्हाका म्हणटा फादर कितें म्हणटात ती तुका येता न्ही तामीळ. हांव म्हणलें ना. हाय त्या दिसा ती तामीळ भाशेन उलयताली आनी तूं तांकां सारकी जाप इंग्लीश भाशेन दितालोय. आनी हें सकट जालें ना. आज तूं कितें म्हणटाय तुका तामीळ येना. ना म्हाका तामीळ येना. म्हाका आतां इंटरप्रेटर जाय. नातालाचे राती हांव तामीळ उलोवंक ना. तामीळ उलयल्लें सक्कट म्हाका समजालें आनी हांवें इंग्लिशेन उलयल्लें तांकां तामीळ भाशेन समजालें. हें हांव म्हणटा त्या दिसा ते घडये मात दिल्लें देवान देणें. काय एका पर्टिक्युलर ओकेजन त्या ओके कित्याक तांकां मीस जाय आसलें. कोण पाद्री ना. म्हाका विनंती केली आनी हांव गेलो. त्या मात हांव म्हणटा हें देवाचें देणें तातूंत म्हजें कितें. म्हजें कांयच ना तातूंत. तांचेंय कांय ना आनी म्हजेंय कांय ना. ते घडये देवान एक हांव म्हणटा हें विचित्र भासाचें देणें म्हणटा पळय आनी हें हांकां विचित्र भासाचें देणें म्हणटा. आमी पळयता फादर टीव्हीर पळयता मागीर युट्यूबार पळयता दुसरे जाय तितले प्रिचर आसात आनी तितले मात्र न्ही तें वर्च्युअल जालें म्हणल्यार आमी पळोवचें. पूण हांगासर थोड्या रेतीर मंदिरांनी पळयता आमी रेतीर दिताले थोडे आसात. त्या रेतीरेच्या संदर्भार थंय भाग घेतिल्ले ते किकराटो मारचे आनी धरणीर लोळचें बोवाट मारून लोळोन मुखार येवचें तितलें मात्र न्ही. आनी तो प्रिचर जर तर ताका आपडता जाल्यार इमिडिएटली ताणें थंयसर तकली घेवन पडचें मोत चुकोवन पडचें. ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात फादर.
हाचे विशीं उलोवचे पयले जेजूच्या जिवितांत पिडे आयली थंयचे एक ताचेर इल्लेशें आमी पळोवया. ओके. जेजू कडेन विविध पिडा आसलो, रोग आसला मनशांक हाडटाले. तांकां तो कितें करतालो? हात लावन बरें करतालो. थोड्याक तोंडा उतरांनी मात्र हातच लावना, जेजू बरें करता. भोव थोडी थंयसर बायबलांत उल्लेख आसा देवचार लागली मनशां म्हणून. आतां हे आमी ताची फाटभूंय बॅकग्रावंड पळोवंक जाय. जेजूच्या काळार जुदय लोकांचें चिंतप कितें? हर एक पिडा ती एका देवचारान दिला. एक देवचार ते पिडे फाटल्यान आसा, ताका लागून तुका आयला. तुज्या पातकाची शिक्षा जावन देवचाराच्या प्रभावान तुका ती पिडा आयला अशें चिंतप आसलें. आतां आमी जाणाव ह्यो थोड्यो मानसीक पिडा आसतात. ती कितें बडबडटात आनी कितें तांची चालच वेगळी आसता. आतां जेजू कडेन हाडल्याक तसल्यांक जेजून कितें केलें? जेजून त्या वातावरणांत तें काम केलें. पळयत पासून ताणें ताचे वयले देवचार काडले. आतां खरेंच पदेशीर म्हणटा आमी, कांय लाखांनी 1-2 केसी आसतात ना म्हणूंक जायना. ताका त्या मनशा भितर देवचार रिकला म्हणूंक येता. नाजाल्यार चडश्यो पिडा आसात पळय, ह्यो मानसीक पिडा. ताका मानसीक तरेचेच वखद जाय पडटा. ते येतात, हात लायतात आनी पडटात. हे म्हणटात हें कशें? आतां हात लायनासतना पडचे आसात. हें कशें तुमकां सांगता. हे मास हिप्नोटिजम. मास हिप्नोटिजम कितें म्हूण तुमकां सांगचे पयलें दुसरी एक देख दिवन सांगता. चिंतया, तुमी एका मरणाच्या घरा गेल्यात आनी तो सरलो मनीस आसा पळय, तरणाटो मनीस हार्ट अटॅक जावन सोंपलो आनी तुमी गेला. तुमकां शॉक, कसो इतलो बरो आसलो, काल हांव ताच्या कडेन उलयलां, वो काल म्हाका तो मेळ्ळा आनी आज तो सरलो. तुमी वतात दुखाचें घर वय म्हूण. थंय सकट घरचीं रडतात. कित्याक अचानक मरण, खरेंच दुखांनी रडतात. लोकांक दाखोवंक न्हय, तांकां दूख जावन रडतात. आनी तुमी वेतात थंय सकट रडतात. थंय तुमी वचून हांसतात वय ना, तुमच्या तोंडार हांसो येनात. उलटें जाल्यार कितें जाता? थोड्या वेळांनी तुमच्या दोळ्यांतल्यान दुखां येतात. तुमी कितलेंय कंट्रोल केल्यार येतात. कित्याक म्हूण सांगल्यार सकट रडतात. तांचें रडणें पळोवन तुमचें काळीज रडता. ही आमची. आतां उलटे हाजे अनेक लाफींग क्लब म्हूण आसा, तुमी आयकलां वा ना हांव जाणा. लाफींग क्लब म्हूण एक आसा, तातूंत हांवें वेतालो कोंकणी केंद्र पर्वरी आसतना. म्हाका एक उमेद, पण हे लाफींग क्लब म्हणल्यार कितें? आमचे कडेन जेजूच वेतालो आनी तो म्हणा तूं आनी हांव गेलो. हांसो गंभीर मनीस, म्हज्या तोंडार हांसो उणें, खंडीत राग ना, पूण हांव पळोवता दिसता गंभीर मनीस असो सकट हांसतात. गो रावलो पळया म्हणून कितें जाता म्हणून. मागीर हांव हांसोंक लागलो. सकट हांसतात. म्हळ्यार विविध तरांचे हांसो आसात. कांय कारण ना, कारणच ना हांसूंक. ती एक हांसचें सकट हांसतात. तूंय हांसताय आनी खरोच हांसताय अशें कितें वयल्या वयर न्हय. हांसो येतातच तुमकां. कितलेंय तुमी कंट्रोल केलें, हांव हांसचो ना म्हणल्यार म्हजो असलो मनीस रावलो, मागीर हांसूंकूच लागलो. म्हणटच हें आसा पळय, हे पडचे कडेन आसा म्हणलें पळय, हे एक म्हणल्यार हिप्नोटिजम. थंय आयलो एकटो पळय, थोडे जाण हात लावन अशें लोटतात, तुमी पळयात. आनी फाटल्यान धरतले रेडी आसात थंय वय थोड्या कडेन पडतात. 10 जाण पडल्यार त्या फाटी आसल्यान कितें दिसता? हांवें पडूंक जाय, पण तुजी मनाची तयारी जाल्लीच आसा. पडचे खातीर जाल्लीच आसा. तूं आपापीन पडताय, तुका ताणें लोटची गरज ना. गोंयांत पोर्तुगालांत एकटो पाद्री आयलो, कथोलीक, आनी पणजे इगर्जेन तो रेथेर दितालो कॅरिझमॅटीक. आमचो एकटो जेजुईत फादर रेनॉल्ड कीस, हो जर्मन गंभीर मनीस, तो त्या रेथेर गेलो
आनी सकयल आतां लायनीचेर रावलात, तोय रावलो. हक्कट पडलें. फादर केस रावलो, ताणें असो हात लायलो, पडोवंकच ना. फाटीं आयलो, सकयल खंय ताका पळयतात म्हणल्यार हो आनी कितें म्हळ्यार हो व्हडलो पातकी म्हणल्यार बरी. सकयल पडलें, तो पडूं ना, म्हळ्यार हाजें तें कितें तरी आसा, देखून तो पडूंक ना. म्हळ्यार असलें एक चुकीचें चिंतप आसा. आनी ह्या गजालींनी थोडे मॅन्युपुलेशन्स आसा. हें आतां म्हाका कशें करता, आमी पाद्री म्हणटा लोक आमच्या कडेन येता, जायत्यो गजाली शेअर करता. तांच्यांनी ह्यो गजाली म्हाका कळ्ळ्यो. हातूंत एक सेटींग आसा. पयलींची प्री प्लॅनिंग म्हणल्यार कितें, चिंतया हांव तें हिलींग करचो मनीस हांव, जालें न्ही. आतां हांगा लोक येता, हजारांनी लोक येता, कळ्ळें वय. लोक येता जाल्यार हांव पयलींच सांगता, अमक्या मनशाचें नांव काण सांगता. अमको मनीस आसा, आतां तुमचें नांव विनोद फेर्नांडीस. हांगासर एकलो विनोद फेर्नांडीस म्हणलो मनीस आसा आनी ताका पाठीची दूख आसा आनी जेजून ताका हात लावन बरो केला, देखून ताणें कांय चिंता करची गरज ना. आनी तुमी अजाप हो पाद्र्या म्हाका वळखाच ना आनी हांवें ताका केन्ना पळोवंक ना. ताणें म्हजें नांव काण सांगलें आनी म्हजें नांव ताका म्हजें कशें कळ्ळें आनी म्हजे पाटींत दूख आसा ताका कशें कळ्ळें. हो केदें व्हडलो पाद्र्या शे देवाच्या देण्यानी भरलो मनीस, देवाचो मनीस, अशे लोक म्हजे विशीं एक चिंतप घेवन येता. आतां म्हाका कशें कळ्ळें, देवान म्हाका देणें दिलें, कांय ना. सेटींग. हांगासर रेकॉर्डिंग रुमांत अविनाश आसा. अविनाश म्हजो मनीस, अविनाश म्हजो मनीस म्हूण चिंत्या. अविनाश रितीरेगेच्या लोकां मदें बसता, जसो रितीरेग आपूण येता म्हणून, आनी सारता बसल्या कडेन रितीरेग आयले, वय हांवूय रितीरेग आयला म्हणटा अविनाश. मागीर अविनाश विचारता तुमकां कितें जाता तुमकां. दूख सायबा कितल्या वर्सांची, त्या दाक्तरा कडेन गेलो, ह्या दाक्तरा कडेन गेलो, कांय जावना. कोणें म्हणलें हांगा रितीरेग वच, तो एकटो आसा खंय फादर, थंय बेकोणी दिता खंय, देखून हांव आयला. म्हळ्यार अविनाश म्हाका ही म्हायती दिता आनी हांव आतां हांगा दुर्दैव म्हाका असो राग येता एके फावटी, हांकां धांवडावंक जाय म्हणून पवित्र साक्रामेंत दवरलो आसा आराधनाक. थंय तावन सांगचें विनोद फेर्नांडीसाक मनीस आसा, पाठीची दूख आसा, जेजून ताका हात लावन बरो केलो. तुमकां पाठीची दूख आसा वय, आनी तुमकां आतां दिसता बरी जाली, सायकोलॉजिकली बरी जाली अशी दिसता तुमकां ते घडये. वय सायकोलॉजिकल कित्याक हांव ताजेर तुमचेर इतलो प्रभाव घालता म्हज्या उतरांतल्यान. तें वातावरणच वेगळें पळया, थंय रितीरेचें वातावरण न्ही प्रभाव. ह्यो सगळ्यो गजाली दुर्दैवान घडटात. खरें देणें आसा पळय, खंयचे जाणां तुवें पेकोणें दिवचें लोक आसा. म्हाका कोणाचीच वळख ना, कोणाचीच वळख ना. आनी हांव मागीर म्हणटा थंय बाबा तूं आसाय उबो राव, तुका काळजाचें ऑपरेशन करूंक जाय म्हूण डाक्टरान सांगलां, गरज ना, तूं बरो जालें. तें देणें. हांव त्या मनशाक वळखना, ताका कितें जालां हांव नेना, पूण ताका पळयलें तक्षण म्हाका कळटा. तें एक देणें. तें देणें जाल्यार हांव म्हणटा तुका पेकोणेचें देणें आसा. वा तुजे कडेन एक मनीस येता आनी म्हणटा म्हाका काळजाचें ऑपरेशन करूंक जाय म्हूण डाक्टरान सांगलां, म्हजे कडेन पयशे नात, फादर कितें करूं. तेन्ना हांव तुमचेर मागणें करता आनी तुमी बरें जालात. तसली विचवितां जाल्ली आसात आनी हांवें अणभवल्यात म्हज्या जिवितांत. ताचे विशीं कांय येना. हें दुसरें पळय सेटींग करून करचें आसा पळया. हे पयशे कमावच्यो हाचो एकच पयशे आनी नांव जोडले म्हणटा पयशे आयलेच न्ही.
खंडीत हां येतात. पहिले नाव जोडचें अंतल्यान हे सगळें आसा पळया हे फडकेरे प्रवादी जेजून पळय फडकेरे प्रवादी येताले म्हूण सांगला न्ही म्हज्या नांवान विजबित्या करतले तें सांगतले सगळे फडकेरे प्रवादी हां म्हणटच हांगासर पेखोणी सयत ते एक देणे म्हूण तुका देवान दिल्लें आसा जाल्यार म्हाका ताचे विशीं कांय सांगचें ना पूण देवान जरी दिलें तें तूं पयशां खातीर वापरनाका कित्याक नांव कोणाक वचूंक जाय दिल्ल्याक कोणें देणें दिलां तुका ताका वचूंक जाय मान कोणाक मेळूंक जाय ताका तूं कोण मदलो चाकर सर्वांक कळीत जावच्या रितीर तुम्ही भोव आपुरबायेन ह्या रेतिरेचे विशयांत आनी विविध विशयांचेर तुमची माहिती आनी तुमचें गिन्यान तुम्ही वांटून घेतलें. आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सत केदाळे आडूक जावन आसा पूण सत केदाळे आमकां गरजेचें जावन आसा. देखून आज ह्या एका विशेष संवादांत तुमी प्रामाणीक जावन तुमचे अभिप्राय आमच्या विक्षकां वजीर आमच्या पळोवप्या वजीर तुमी व्यक्त केल्या. सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी पळोवप्याच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं हो एक सुयोग म्हाका दिल्ल्या. मोगाच्या विक्षकान भोव आपुरबायेन मार्मीक रितीर सत उगडापेकरची वरती जाणवाय बरीत उतरां तुमचे मुखार आमी आतां सादर केली. ह्या भासाभास कार्यक्रमांत सहभागी जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव काळजागुणा येता देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच ह्या वर्त्या कार्यक्रमाक आमच्या संगीताचो मोलादीक सांगात आमकां लाभोवच्या मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक तांकांय आमी सर्वांच्या नांवी आमी देव बरें करूं म्हणया. आनी तशेंच हो अंक तुमकां बरो लागलो जाल्यार हो विशय तुमकां बरो लागलो जाल्यार खंडीत सावन ह्या व्हिडिओक एक लायक तुमी दिया आनी तशेंच कमेंट बॉक्सांत एक कमेंट बरया. हेरां संगी हो व्हिडिओ तुमी शेअर करा आनी तशेंच मुखलें कार्यक्रम आमचे सादर जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो सांगात असोच आसूं दी. थँक्यू. देव बरें करूं.